गोवा फॉरवर्ड न्यू इयराक गोंयकाराचे इडियम करतले. ड्रग्सांक एंट्री आसची ना. गोवा फॉरवर्डान ब्रेस्तारा युथां खातीर जाहीरनामो काडलो. रोजगार आनी शिक्षणाचेर फोकस. तरणाट्या उद्देजकांक कांय येवजण्यो सुरू करपाचो प्लान. गोंयांत एम्प्लॉयमेंट बोर्ड जाय. बोर्डान 80% जॉब गोंयकारांक मेळटले म्हणपाची खात्री करची म्हूण यूथ मॅनिफेस्टो म्हणटा. नॉयज पोल्युशनाचेर गोवा फॉरवर्ड गोंयचो कायदो करतले. पक्षान वेळोवेळार आमी एक्सपोज केल्लो आसा, ताच्या विशयाचेर आमी चर्चा केल्ली आसा. गोवा फॉरवर्डा कडल्यान करप्शनाक झिरो टॉलरन्स आसतलेच, त्या भायर वी वील हॅव फूल फ्लेज झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स द ड्रग्स. कारण आमी गोंयचे युवक पयशां खातीर आनी हाच्या खातीर वायट मार्गार वचपाक लागल्यात. आज हांकां कावन्सिलाची गरज आहा आनी ताच्या खातीर गोवा फॉरवर्ड वील टेक रिक्वायर्ड स्टेप्स. सेकंड की युथां खातीर डेडिकेटेड फ्री वायफाय झोन्स आसतले गोंयभर. म्हणजे आतां युवकांक जो क्रेज आहा इडियम्स, आज इडियम्साचो इतको बोवाळ जाता की ड्रग्स जाता म्हणटात थंय पयशे सरकाराक येनात, पूण इडियम्स अल्टिमेटली अट्रॅक्ट्स यूथ. आनी जे टर्नओवर जो कोट्यांनी रुपयाचो जो टर्नओवर जाता इडियम्सांक, हो गोंयान येना, हो भायर वता. म्हणून आमी निर्णय घेतला पक्षान की एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाज्या मार्फत गोंयान ड्रग फ्री युथफूल युथांक सारखे लागींचे अशे इडियम आमी करतले. आनी जातून जे पयशे सुद्दां येतले हे भायर वचचे ना, हे पयशे सरकारी तिजोरीन येतले. गोंया भितर सद्याक जो सावंड एक्ट पळय आसा, दॅट इज मध्य प्रदेश सावंड एक्ट. आनी गोंयची परिस्थिती पर्यावरणा लागून आनी गोंयची लायफस्टायला लागून मातशी वेगळी आसा बाकी स्टेटी परस. आनी त्या खातीर आनी हो युवका खातीरच हो आमचो हे पॉयंट हो की आमी वी वील रिपील द मध्य प्रदेश सावंड एक्ट अँड गो फॉर ए गोवा सावंड एक्ट. आनी जे गोंयची पळय पर्यटन क्षेत्र पळय आसा, टुरिजम आनी गोंयची लायफस्टायल ती सांबाळपाक आनी ती लक्षांत दवरून हो सावंड एक्ट आमी डिवायज करतले आनी एनेक्ट करतले. तिसऱ्या ISLांत उरिल्ल्यो 5 मॅची जिखल्यारच FC गोवाक सेमीफायनलीचो चान्स उरता. मात तांची परिस्थिती सद्याक कठीण जाल्या. अशें आसूनय प्लेयर शुक्रारा नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक मारूंक पुराय नेट लायतले म्हूण असिस्टंट कोच फेर्नांडो वानोची म्हणटा. दुसरे वटेन नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक ह्या मॅचीत 3 पॉयंट कशेय तरी घेवंकूच जाय म्हूण तांचो कोच निलो विंगाडा उलयलो. तिसऱ्या ISLांत 9 मॅचींतल्यान FC गोवा 6 हरल्यात. फातोड्ड्यां तर हो पंगड अंदू 3 3 मॅची हरला. ह्या परिस्थितीत आतां 5 उरिल्ले मॅचींत FC गोवा कितें करतले हो प्रश्न सगळ्यांक पडला. फाटले मॅचींत रेड कार्ड पडिल्ले ग्रेगरी आर्नलिन आनी रिशार्लिसनाक ही मॅच चुकता. युलियो सेजार, लुसियो, रेनाल्डो हांचे फिटनेसाचेर अजुनूय प्रश्नचिन्ह आसा. झिको शुक्राराक कशा तरेन टीम फॉर्मेशन करता हो प्रश्न आसा. पूण एसिस्टंट कोच वानुची म्हणटा टिमींत जो कोण खेळटलो तो पुराय नेट लावन जैता खातीर प्रयत्न करतलो. A inspiração tá no futebol. No futebol a gente vê de tudo. The inspiration is in football. In football we see everything. No primeiro ano nós éramos os últimos colocados, fizemos 6 partidas, ganhamos 5 e classificamos com uma rodada de antecedência. So in the first year we were on the bottom of the table. We won all 6 of our games, and we classified with 1 round before the second phase finished. Não estou confirmando que a gente vai conseguir, mas a gente vai lutar para conseguir. I'm not saying that assuring that we're gonna do it again, but we're gonna do everything that we have. It happens again. Ainda só depende da gente. Still, it depends just on us. E a gente vai buscar com quem tiver em campo a vitória amanhã. So and tomorrow we're gonna try to this victory. Whoever be there, they're gonna play for the victory. FC गोवा मूळच्या सुवातेर आसले तरी नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचो कोच विंगाडा झिकोचे पंगडाक पुराय रेस्पेद दिता. The league must have in any game or in whole games the best players to be ready and fit to play. So tomorrow I hope we can return for our level, and of course it's a very important game, and to keep our team in the way to reach the playoffs we have to win. I hope a great game for our side, and even
Goa with the problems with the red cards they received. I look for Goa as the most important and the most difficult team because I'm sure that the players that will be on the team on the field they want to make the best. खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. इतल्यान खबरांचेर रंगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.